केंद्र सरकारा कडल्यान निधी मेळूंक नाशिल्ल्यान मिड डे मील येवजणेच्यो निधी आप मजत गटांक मेळूंक ना हे शिक्षण संचालक शैलेश जिंगाडे हांचे वक्तव्य दिशाभूल करपी आसा अशें गोवा फॉवर्डाचो दुर्गादास कामत म्हणटा। केंद्र सरकारान मिड डे मील येवजणेच्यो सगळ्यो निधी पयलींच गोंय सरकाराक दिल्ल्यो आसा असो दावो करीत दुर्गादास कामतीन शिक्षण खात्याचेर फोग काडलो। तशेंच जर मुख्यमंत्र्या कडेन हे खातें सांबाळपाक जायना जाल्यार ताणें तें दुसऱ्याक दिवचें अशें म्हणीत दुर्गादास कामतीन मुख्यमंत्र्याचेरूय उतरांचे फार पेटयले। तुम्ही भुरग्यांचे अन्नाचे पयशे ते दिवंक जाय ते गरीब सेल्फ हेल्प ग्रुपांक जी बायलां आपली फॅमिली चलयतात तांकां तुम्ही भीक मागपा लायतात। तुम्ही गृह आदाराचे पयशे भीक मागपा लायतात, लाडली लक्ष्मीचे भीक मागपा लायतात। म्हणजे हे लोकांनी भीक मागून तुमचे कडेन दीस काडचे। हातून एक स्पश्टता की जे आमी परतो एक स्टँड जो आमी सदांच घेतला आनी सांगला की एज्युकेशन डिपार्टमेंट इज डिग्रेडिंग डे बाय डे, जे आमच्या अध्यक्षानूय सांगलां। कारण एज्युकेशन कडेन फकाणां करप न्ही। आनी पयलींचे जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ले मनोहर पर्रीकार बाब म्हाका दिसता त्या वेळार एज्युकेशनाचें अशें जातालें म्हणून जे तरेन जावपाक लागला इट इज व्हेरी बॅड। स्पश्टीकरण दिवचें, मुख्यमंत्र्या कडेन जमना एज्युकेशन डिपार्टमेंट चलोवपाक जाल्यार नवो मंत्री एज्युकेशन मंत्री म्हणून नियुक्त करचो आनी जर तुजो डायरेक्टर आडना जाल्यार डायरेक्टराक काडचो, डायरेक्टर एफिशियंट ना जाल्यार। हांगा तालमेल ना, हांगा कॉर्डिनेशन ना। हाजो अर्थ कितें? फायनान्साक पयशे आयले हांगा, डायरेक्टरेशनला पयशे ना। सो दीस क्लियरली शोज की सगळे घुसपला म्हणून। सो आमी डिमांड करतात की हे ताबडतोब पयशे रिलीज करचे आनी फोटींग म्हणून बंद करात आनी मुख्यमंत्र्या कडेन जर जमना एज्युकेशन खातें सोड आनी फूल टायम मंत्री अपॉयंट कर, ना जाल्यार डायरेक्टराक काड, दुसरो डायरेक्टर अपॉयंट कर। पूण भुरग्यांच्या आयुश्या कडेन ह्या बायलां जी सप्लाय करतात मिड डे मील स्कीम हांच्या कडेन तुमी फकाणां करनात।